डिवाइड अँड रूल कोण करता? फादर बोल मग इशू डिवाइड अँड रूल कोण करता? पण डिवाइड अँड रूल म्हणजे आता पळय स्ट्रॅटर्जी तेंची आसा आणि ते आपणाक जाय तशें करता. आमकां तितून कांय पडलेलें ना, कित्याक आमचें काम आसा तें गोंयकारांच्या हिता खातीर वावुरपाचें आनी काम करपाचें. आमकां तें लागना की कोण कितें करता तें, कोण उलयत रावतले आनी हें उलोवपाचें तें कंटिन्युअस चालूच आसता. आमी तेजेर घेवन बसना, कारण आमकां काम करपाक जाय. हांव बसून हांगा बोलना, आमकां काम करपाक जाय आनी कामाक लागून आमी फुडें चलता. आनी फाल्यां ते कोणूय कितें उलोव, आमच्या भुरग्यांचेर कितें घालूं, म्हाजेर कितें घालूं, आनी कोणाचेर कितें घालूं, जेन्ना पर्यंत आमी तें करना तेन्ना पर्यंत आमकां तें लागत ना. जेन्ना पर्यंत आमी सत्याच्या मार्गान चलतले तेन्ना पर्यंत आमी सत्याच्या वांगडा आसतले आनी लोक आमच्या वांगडा आसतले. आमी जेन्ना पर्यंत चूक करता, आमी जेन्ना पर्यंत करप्शन करता, आमी कितें खाता कोणाचें, चोरता कोणाचें आनी कोणाचें कितें करता, तेन्ना आमचे बोट जावंक शकतले आनी आमकां हें करूंक शकतले. जेन्ना पर्यंत आमी रायट आसा तेन्ना पर्यंत आमी रायट आसा आनी आमकां कोण हालोवपाक शकना. बट वाय सुप्रिमो मनोज परब इज डिबेटिंग विथ हिम? आमकां डिबेट करपाची गरज ना. जेन्ना आमचे स्टेटमेंट करता, आतां म्हाजेर म्हाका खंय विकतो घेवपाक शकतले, म्हाका खंय कोणी व्हरपाक शकतले, अशे खुबशे डिबेट चालू आसता जावं आनी कितें आसता. जेन्ना आमच्या एमएलएचेर अशे डिबेट्स करता जावं आमकां कितें म्हणटा तेन्ना आमकां आन्सर दिवचोच पडटा, आमकां कितें ना कितें सांगचेच पडटा. कारण जे पॉलिटिकल पार्टी जिंची गेले ते फावटी 10 सिटां वांगडा 10 जाणां व्हरले आनी आख्खी काँग्रेस पार्टी काबार गेली, ते आयज तेच स्टेटमेंट करता की आमकां भितूर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भितूर व्हरतले म्हणून. सो हो टोटली नॉनसेन्स स्टेटमेंट आसा आनी असले स्टेटमेंट आमी ओपन घेवपाचे. But why it is confusion between politics and religious sentiments? सो ते पळय तेच सांगता आमी रिलीजियस Because see, everybody has a right to say his own statement. I agree. But I don't know whether it is political to specific now. I just want to know about that clarity. किती exactly? तेच सांगता आमी कोणाची रिलीजियस स्टेटमेंट जावं आनी कसले स्टेटमेंट अशें आमी केन्नाच करूं ना आनी हेच्या फुडें बी करची ना केन्ना. आमी फक्त सांगता की जेन्ना तुमी पॉलिटिकल हितून हें करता तेन्ना रिलीजियस भितूर हाडपाचें ना. तुमी जेन्ना रिलीजियसाचें हें करता रिलीजियस स्पीच करपाचें आनी कितें आसा तें करपाचें सगळ्यांक रायट आसा. बट जे हितून हाडपाचें ना, पॉलिटिक्साचे हितून हाडपाचें ना. आतां कितें चालू आसा की पॉलिटिक्साचे भितूर हाडपाचें आनी हें खरें म्हटल्यार बरें न्हू. फुडल्या हेका लागून बरें न्हू, कित्याक कॉम्युनल जेन्ना आमी कितें खंयचोय हितून हें करता, आतां व्हडल्यो जेन्ना कंट्रीज तुमी पळयल्या आसतले कॉम्युनल, आयज बीजेपी तेंच ट्राय करता, आयज काँग्रेसूय तेंच ट्राय करता. सो हें जेन्ना कॉम्युनल चालूच उरतलें तेन्ना खंय ना खंय जे डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय ते डेव्हलपमेंट जावपाक जाय गोंयचे ते खंय ना खंय बंद जातले आनी हितूनच उरतले. आनी हें आयज पॉलिटिकल जे हें आसा तांकां खबर आसा की हितून समज दवरिल्ले जाल्यार लोक बाकीचे चिंतपाक पावचे ना. सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी आमीय तें सांगता क्लियर कट की गोंय समज राखतले जाल्यार आमी चिंतपाक जाय की गोंय आमी फुडें कशें व्हरतले आनी कशें मार्गान व्हरतले. ह्या फोटींगपणाचे आनी कसले हे आसा पळय स्टेटमेंट्स आसता ते तितून वचपाक जायना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड वचपाक जाय, सत्याच्या मार्गान चलपाक जाय, सत्य घेवनूच फुडें वचपाक जाय. फादरान तेच सांगता जे स्टेटमेंट केला जावं व्हॉट्सएपाचेर ज्यो मेसेजी घालता तितून घालता की विरेश बोरकर खंय तेका व्हरतले, तेका केन्ना केन्ना दुसरे बीजेपीन व्हरतले. हे स्टेटमेंट चालू आसा, हे फोटींगपणाचे स्टेटमेंट न्हू. म्हाका कोणाचोच आजून पर्यंत अप्रोच जावना जावं म्हाका कोण तें कोणा कडेन कापस्तातूय ना म्हाका अप्रोच जावपाची. सो अशें जे स्टेटमेंट आसा हे स्टेटमेंट करचे न्ही. कोणूय आसूं तो हे असले स्टेटमेंट करचे न्ही जितून आमी समज इतले त्रास पडून आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साची स्थापना जाल्ली ती आयज अशी जाल्ली की कांयच नासलें आमचे कडेन. सो ते सेंटिमेंट्स आसा हे प्रत्येक गोंयकाराक सेंटिमेंट आसा जे आयज भायर सरलेले गोंय राखपाक लागून हे सेंटिमेंटा कडेन घेवपाचे आयज प्रयास करूं नाका. कित्याक आमी आयज आसा ते आमच्या बळाचेर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी कितें सॅक्रिफायस केल्या ते आमकां खबर आसा. अशें तूं आमकां कोणाक व्हडले व्हडले फंडींग केली जावं आनी कितें केलें, कोणाक हांगा पयशे दिले थंय पयशे दिले असलें कांय ना. आनी आमकां कोण फंड करता आनी कितें करता म्हणून तुमी सांगता जे पळय तेवूय तुमचो स्टेटमेंट आसा पळय तुमी प्रूव करचो की आमकां खंयच्यान कोण फंड करता कितें करता तें.